ह्या आमचे ओव्हरब्रिजाक लागून जी आमची मागणी आसा ओव्हरब्रिजाची तेका ट्राई आमची भरपूर आसा। म्हणजे पावसान उदक येता व्हाळान तेका लागून आमच्यो गाडयो बिडयो आसा त्यो डेंजरस पोजिशनांतल्यान क्रॉस करपाक वयता, त्यो व्हांवनूय गेल्ल्यो आसा। हेज्या पयलीं 2-3 फावटी अशें जाल्लें आहा की तितूंतल्यान व्हांवन वयता। म्हूण त्या खातीर आमकां ह्या ओव्हरब्रिजाची सामकी गरज आहा आनी लोक ते पुलांतल्यान येवपाक मेळना म्हणटकूच लोक रेल्वे ट्रॅका वयल्यान क्रॉस करपाक वयता। ज्यो मोटरसायकली घेवन ते क्रॉस करता तांकां लायफाची इतलें हें आसता की गाडयो येता, लायफ एक वेळ वचपाक शकता। कालेगांवचे 2 भाग पावसागत न्हय, कारण ते पावस जातकीर उदक सगळ्यात कमी जाता अशें ना आनी ते चालूच उरता उदक। म्हणटकीर हो प्रॉब्लेम आयचो न्हय। आमचे सरपंच धरून, आमचो आमदार धरून, मंत्री धरून, खासदार प्रयत्न करता, पूण आजून पर्यंत कालेच्या लोकांक ताजो फायदो जावंक ना। हे 2 भाग जाले कारणान ते सायडीच्यान लोकांक हे सायडी येवचेच पडटा, कारण एंटायर जे सगळ्यांचो आमचो मार्केट एरिया म्हण, बाकीची पंचायत, बाकीची ऑफिसियल्स सगळे हे सायडी आसता आनी ते लोक रेल्वे क्रॉस करून येवची पडटा। कारण रेल्वेचे रिस्ट्रिक्शन आसा, आमकां खबर आसा की रोडा वयल्यान वचचें न्ही, गाडी क्रॉस करची न्ही, परंतु लोकांक पर्याय असो कांय उरना। आमची एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन पळय जें आसा ते सगळे एक सायडीच्यान आसा। फॉर एग्जांपल आमची गव्हर्मेंट हायस्कूल, प्रायमरी म्हणात, मागीर पंचायत म्हणा, आख्खो बाजार म्हणा, हेल्थ सेंटर म्हणा, हे एंटायर पळय जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते आमच्या हेवटेच्यान आसा आनी मॅक्झिमम पळय जे लोक आसा ते सगळे तेवटेच्यान म्हणा। व्हडले म्हणा, देवनामळ म्हणा, थोर्लेमळ म्हणा, पोखरमळ म्हणा, हो एंटायर पळय जो मागांतलेलो गांव आसा तो तेवटेच्यान आसा। म्हाका दिसना म्हणजे हे लोकांनी हे सायडीच्यान कशें येवपाचें। पावसाक अशी प्रॉब्लेम जाता, इवन तो पावस सोडूनच दिया, इवन सिजनाक सुद्दां अशी प्रॉब्लेम जाता की ते रेल्वे ट्रॅकाचेर समज वॅगनी येवन रावल्यो जाल्यार तांकां हेवटेच्यान येवपाक मेळना। ना आमचे कडेन ओव्हरब्रिज, ना आमचे कडेन फूटब्रिज। एटलिस्ट लोकांक येवपा खातीर तें तरी जावपाक जाय, तेंय बी आयज पर्यंत ना। लोकांली जीव हानी कित्याक लागून जाता, ह्याच खातीर लोक सामकी म्हणजे जिवार येवन त्या रेल्वे ट्रॅका वयल्यान जावं त्या वॅगनी पोंदांतल्यान लोक बायपास करता। कित्याक लागून ही परिस्थिती म्हणजे पर्यायच लोकां कडेन ना।